जेन्ना आमी म्हणटा की आमकां ट्रेन मॅनपावर मेळना किंवा आमकां तांकां कावन्सिलिंग करपाक जाय, ट्रेन करपाक जाय, अपस्किल करपाक जाय, तो ह्या पिरियडात म्हणजे सरकारूय आपल्या परीत करतले आणि प्रायव्हेट इंडस्ट्रीनी जर त्या पद्दतीत करीत आणि मीनवायल जो सपोर्ट जाय तो सपोर्ट पुराय सरकारा कडल्यान म्हणजे जावं तो लेबर डिपार्टमेंटा कडल्यान किंवा स्किल डेव्हलपमेंट मिनिस्ट्री कडल्यान किंवा आमी सपोर्टिंग म्हणून आमची ओन एप्रेंटिसशीप गव्हर्नमेंट ऑफ इंडियाची एप्रेंटिसशीप स्कीम आसाच, ताज्या भायर विथ इजिली ऑन अ सिंगल प्लॅटफॉर्म म्हणटा तो सिंगल ऍप आमची एप्रेंटिसशीप स्कीम आमी इंट्रोड्यूस केल्या आणि ह्या सगळ्या फाटलो उद्देश एकूच आसा की गोंयच्या तरणाट्यांक आमच्या ह्या इंडस्ट्रीत एब्झॉर्ब जावचे किंवा तांकां संधी मेळची, तुमी सगळ्यांनी तांकां एब्झॉर्ब करून घेवचे आणि ह्या करता आसतना एका वर्साच्या पिरियडात तांकां सगळ्यो गजाली तुमी तांकां शिकोवच्यो, कावन्सिलिंग पासून ट्रेनिंग पर्यंत हे सगळे तुम्ही सगळ्यांनी मेळून करचे। हाकाच लागून आयच्या वर्ल्ड यूथ स्किल डेच्या निमित्तात आमी सगळे जाण एकी कडेन आयल्या।